बरोबर आयज आमचे नामनेचे डॉक्टर सड्यावयले तशेंच रवींद्र भवनाचे आमचे वायस चेअरमॅन डॉक्टर धर्मेंद्र प्रभू देसाई तशेंच आमचे भारतीय जनता पार्टीचे मुरगांवचे मंडळ अध्यक्ष माझे मित्र बाब अविनाश नाईक आयज तुमकां मुद्दाम आफयला कारण एक कित्याक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा काल आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान आयज काल बजेट अनाउंस केले आणि जे बजेट अनाउंस केले ते म्हाका दिसता तशें फर्स्ट टायम एक बरें बजेट आख्खे आमच्या गोंयकारांक मेळिल्लें आसा. Therefore, I would like to thank our Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant for presenting Viksit Goa 2025-26 budget, which reflects the clear vision for the progress and prosperity of Goa. As main तुमकां जे highlight आसा of the budget ते सांगपाक सोदता हांव. बजेटान जे फोकस केलेले आसा ऑन टुरिझम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, ग्रीन एनर्जी, इजिंग पब्लिक ट्रान्सपोर्ट, क्लीन गोवा, ग्रीन गोवा, 100% लिटरसी, स्वयंपूर्ण गोवा एंड फास्टर डिलिव्हरी ऑफ पब्लिक सर्विसेस हे मेन आमचे सीएमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरचे डॉक्टर प्रमोद सावंताचे विजन आसा आणि हे बजेटान तेंच्यांनी काल अनाउंस केलेले आसा. तुम्ही मुद्दाम बजेटाचो जो फिगर आसा तो पळोवपाक गेलो जाल्यार टोटल बजेट सायज आसा इज 28,163 crores, of which revenue expenditure is rupees 20,299 crores and capital expenditure is 7,863 crores. For revenue surplus budget of rupees 2,403 crores, physical deficit is estimated to rupees 2,826 crores, which is around 2.5% of GSDP as well within the permissible limit. आयज जे काल आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान बजेट जे केलेले आसा ते बारीक सामान्य लोकांक लागून आयज जे आमचे गोंयकारांक लागून जे एक्चुअल जी गरज आसा तेजेर चड फोकस केलेलो आसा आनी गोंयचे जशें आमी म्हणटा जे आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर जे विजन आसा तशेंच आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरचे विजन आसा कितें विकसीत गोवा हो फुडें घेवन वयपाचो आनी 2047 हो विकसीत गोवा जावचो म्हणून. आयज तुमी मुद्दाम पळयतले जे मेजर अनाउन्समेंट जे जाल्लेले आसा तर तेजे भितर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ युनिफाईड पेन्शन स्कीम फॉर गव्हर्मेंट स्टाफ बाय एश्योरिंग देम 50% ऑफ एवरेज लास्ट पे, फॅमिली पेन्शन, एश्योर्ड मिनिमम पेन्शन एंड अदर बेनिफिट्स. एक मेन म्हाका दिसता ते न्यू गोवा राम निवास एट अयोध्या एंड गोवा भवन एट नवी मुंबई. इट इज खरेंच हेजी गरज आसलेली आनी हेजे लागून म्हाका दिसता काल ह्या बजेटान आमी अरेंजमेंट केलेले आसा आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. CM फेलोशिप टू बी एक्सटेंडेड टू प्रायवेट सेक्टर फॉर गोवन्स कॅरिंग आउट रिसर्च एंड डेव्हलपमेंट इन मल्टीनॅशनल कंपनीज ऑपरेटिंग इन गोवा. त्याच प्रमाणे मुख्यमंत्री कौशल्य सभा योजना टू प्रोवाइड एक्सेस एंड किट्स टू स्टुडंट परस्यूइंग स्किल कोर्स. सो हो एक मेजर अनाउन्समेंट जाल्लेलो आसा ते भुरग्यांक लागून. बालरत्न बसीस जी आसा ती जी स्कुलांनी चलता ती आयज रिप्लेसमेंटाक लागून तेजे लागून न्यू स्कीम काडपाची आसा. स्किल ऑन व्हील्स टू प्रोवाइड स्किल डेव्हलपमेंट इन रिमोट एरियाज. आयज कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन कॉरिडॉर अलोंग नॅशनल हायवेज एंड कॉमन युनिटी डक्ट फॉर न्यू रोड्स. मागीर तेज्यात भितर न्यू ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट टू बी फॉर्म. फक्त पिवपाच्या उदकाक लागून एक न्यू डिपार्टमेंट जे PWDचे अंडर जे न्यू डिपार्टमेंट फॉर्म जावपाचें आसा. अंडरग्राउंडिंग केबलिंग अक्रॉस मल्टिपल कॉन्स्टिट्युएंसी, टेम्पररी स्टेटस टू म्युनिसिपालिटी डेली वेजीस स्टाफ हू हॅव वर्क फॉर मोर देन 7 years तांकां सगळ्यांक टेम्पररी स्टेटस मेळटलो. मागीर न्यू मोपा सिटी टू बी डेव्हलप अंडर MADA. मागीर त्याच प्रमाणे रोरो फेरीज टू बी मेड ऑपरेशनल. आमी प्रपोजल दिल्लो आसा आमच्या हरबरसून आमकां दोनापावल पर्यंत एक मेळची म्हणून भितर तेजे भितर. सो हेजे भितर खुबशे पळोवपाक गेले जाल्यार खुबशे पॉयंट्स आसा ते सगळे तुमकां हांव सांगता. मेन थोडेशे हांवें तुका हायलायट करून सांगलेले आसा कित्याक हेजे भितर आतां खंयसर रवींद्र भवन ना थंयसर रवींद्र भवन. मागीर परचेस ऑफ एडिशनल 108 एम्बुलन्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॅन्सर डे केअर सेंटर इन बोथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. सो हेवूय अनाउन्समेंट केला आसा न्यू गाडयो घेवपाची एम्बुलन्स 108 एंड प्लस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॅन्सर सेंटर इन बोथ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. सो अशें खुबशे केल्ले आसा. बट मेन
हांव परत एकदा बीइंग MLA ऑफ मुर्मगांव गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सी, सो हांव मुद्दाम तुमकां हायलायट करपाक सोदता हेजे भितर आमकां मुर्मगांव गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें कितें मेळ्ळें आसा. आयज ऑलमोस्ट मुर्मगांव गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सीक आमकां एक फंड्स ऑर्गनायज केलेले आसा, अरेंज केलेले आसा, दॅट इज 100 crores कॅपिटल वर्क टू बी सँक्शन इन द कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी हेजे भितर मुर्मगांव गोवाचे जे आसा पळय तेजे भितर आमकां थोडे पॉयंट्स म्हळ्यार द रिस्टोरेशन ऑफ मुर्मगांव गोवा फोर्ट हो भितर काल अनाउन्स केल्लो आसा. 20 बेडेड प्रायमरी हेल्थ सेंटर एट सडा हेवूय भितर आमच्या बजेटा भितर केल्लेले आसा. कन्स्ट्रक्शन ऑफ 800 cubic metric ची 2 टँकी जी आसा उदकाक लागून ती आमची सड्याचेर येवपाक लागलेली आसा. रिकंडिशन ऑफ इंटरनल लेफ्ट आउट रोड्स म्हणजे सगळे जे थोडेशे इंटरनल रोड्स उरलेले आसा पळय तेवूय परत रोड करपाक लागून म्हणजे हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड नियर रवींद्र भवन जंक्शन जो बायना बिचाचेर तुमी पळयता तो रोड आसा तेजे ऑलरेडी आनी तेजे लागून तेजे अरेंजमेंट केले. टॉयलेट ब्लॉक्स एंड चेंजिंग रूम एट बायना बीच. ब्युटिफिकेशन ऑफ लक्ष्मी नारायण टेम्पल. रिप्लेसमेंट एंड reinstallment of 60 mm Dias MS pipeline from Destero Culvert to NCOR Sada. सर्कलसून देस्तरोसून तर न्यू पायपलायन आमची ती एक अनाउन्स केली आसा. ब्युटिफिकेशन ऑफ बायना बीच. त्याच प्रमाणे विविंग गॅलरी एट बायना बीच. असे खूबशे जे इश्यूज असलेले आमचे मुर्मगांव गोवाचे हे सुद्दां आमकां मुर्मगांव गोवाचे हे केले. तेजे लागून हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे आमचे सगळे इश्यूज असलेले मुर्मगांव गोवाचे सदांच हांव ते आवाज उठयतालो आनी सदांच आमी डिमांड केलेले की हे जावचें म्हणून आमच्या मुर्मगांव गोवान हे काल आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमच्या मुरगांवच्या लोकांक दिलेले आसा. सो हांवें दिलेले आसा आनी तेजे भितर सगळ्यांक चड समाधान हांव आसा आनी हांव हॅप्पी आसा कित्याक आमचे मुर्मगांव गोवाक लागून इतले आमकां भितर अनाउन्समेंट जाल्लेले आसा आनी तेजे लागून म्हाका दिसता आख्ख्या मुर्मगांव गोवा लोकांच्या तर्फेक हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताक हांव धन्यवाद म्हणटा कित्याक आमच्या मुर्मगांव गोवान जे आमी इतली वर्सां जाले आमी हे जे स्वप्न पळयताले कितें बाबा हे जावचें म्हणून हेजे भितर तुमी पळयलें जाल्यार मायन्यूटली जे बारीक बारीक गजाली जे रिस्टोरेशन ऑफ फोर्ट तेका वाड करपाचे ते सगळे भितर जाल्लेले आसा. त्याच प्रमाणे आमचो प्रपोजल दिल्लो आसा वायज रिगल पॅलस तोवूय इट इज अंडर कन्सिडरेशन. म्हाका दिसता तोवूय आमच्या गव्हर्मेंटाच्या अंडर बेगीनच्या बेगीन येतलो. उलयत रावनी आयज जो प्रायमरी हेल्थ सेंटर एक 20 बेडेड एक हॉस्पिटल ही गरज आसा. हेजेर कोणाचेच तकलेन आयज पयलीं येवं ना. इतले आमदार जावन गेले इतले जण फाटीं जावन गेले बट कोणें हॉस्पिटल हाडपाचो विचार करून आयज हॉस्पिटल येवप म्हळ्यार हेजो बेनिफीट कोणाक एक सामान्य मनशाक एक गरीब मनशाक हेजो बेनिफीट मेळटलो एंड ऑन टायम लागच्या लागीत म्हळ्यार फाल्यां सकाळीं आमी कितलेशे लोकांची लायफ सेव करूंक शकतले. जे क्रिटिक्स उलोवपाक सोदता तांकां उलोवनी. थोडे क्रिटिक्स अशें म्हणटा कितें ते आमचे हॉस्पिटल जे आमी बांदता साड्याचेर थंयसर हॉस्पिटलाची गरज ना थंयसर पेट्रोल पंपाची गरज आसा. सो अशें सुद्दां लोक उलोवपाक लागलेले आसा. बट तूं सांग म्हाका आयज लोक तांकां हांसपाक लागलेले आसा. एक पेट्रोल पंप इम्पॉर्टंट काय एक हेल्थ सेंटर इम्पॉर्टंट. आनी आयज जे हेल्थ सेंटर जाल्या उपरांत आमचे बरोबर दोतोर आसा हांगा दोतोराक सुद्दां खबर आसा हेजो बेनिफीट मॅक्सिमम बेनिफीट एक बारीक लोकांक मेळटलो. आनी तेजे लागून प्लस जे उदकाचे जे इश्यूज असलेले आमचे मुर्मगांव गोवा ही 2 टँक 800 cubic metric टँकेची 2 टँकी म्हळ्यार 1600 cubic metric टन जेन्ना थंयसर जातले हेजे बेगीनच्या बेगीन आमी हांवें लोकांक एश्युरन्स दिल्लेले आसा हेजे फावंडेशन जातले आनी जाल्या उपरांत म्हाका दिसता हे बेगीनच्या बेगीन जाल्या उपरांत भितरलो सड्याकारांक आनी आख्खे मुर्मगांव गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक हेजो उदकाचो मॅक्सिमम बेनिफीट मेळटलो. तू कितलो आनंदीत आसा आनी हेजो बीजेपी पार्टीक कितलो फायदो जातलो? पळय फर्स्ट टायम अशें जाल्लेलें आसा की 100 crores जे आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागून आमकां सँक्शन जाल्लेले आसा आनी त्या शिवाय बाकीचे जे आमचे प्रोजेक्ट असलेले तेवूय सगळे क्लियर केलेले आसा. एज अ भारतीय जनता पार्टीचो आमदार आनी एज अ मुर्मगांव गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सीचे सगळे आमचे लोक आसा म्हाका दिसता हे सगळ्यांक व्हडली देण आसा आमच्या मुर्मगांव गोवाच्या लोकांक जे आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान दिला. हांव सदांच म्हणटा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचे एक सेपरेट ब्लेसिंग आमच्या मुर्मगांव गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागून आसा. सदांच तेजो मुर्मगांव गोवाचो विशयाचेर चड इन्वॉल्वमेंट आसता. तो मुद्दाम जावन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तुमी पळयला आसता कितलेदां मुर्मगांव गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सीन येयलेलो आसा. स्वता तो फोर्ट पळोवपाक लागून येयलेलो. आपूण स्वता इन्स्पेक्शन केलें. बाकीचे बारीक बारीक आसता पळय सगळे कडेन इवन वायस रिगल पॅलस घेवन हांव ताका स्वता व्हरोन दाखयलें. सो अशी कितें आसा ती झाडां जो न्यू हायवे सडा जंक्शन टू हरपर ती झाडां कट करपाचो जो इश्यू आसलो तो सुद्दां हांवें सॉर्ट आउट करून घेतलेलो आसा.
थंयसर जी म्हणटा 500-600 झाडांची कट करतले, आयज हांव तुमकां एश्योर करूंक शकता थंयसर एक झाड कट जावपाना. सो असो आमी हे केल्लेले आसा. आमकां तितलेच इम्पॉर्टन्स आसा, एनवायरमेंट जितलें इम्पॉर्टन्स आसा. आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक जेन्ना आमी सगळो विशय सांगल्या उपरांत ताका खंय तरी पडटा आनी तो आमकां सदांच फर्स्ट प्रिफरन्स ताणें मुर्मुगांवाक दिल्लो आसा. ते लागून खरेंच मुर्मुगांवच्या लोकांच्या तर्फे आनी म्हाज्या तर्फे हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक धन्यवाद म्हणटा. आमदार जावचे पयलीं सुद्दां तुमी फोर्टाक रेस्टोरेशनाचो डिमांड केल्लो आसा, फॅमिलीचो बजेटान भितर अप्रूव जाल्लो आसा. हाव इम्पॉर्टंट इज फॉर टुरिजम एस्पेक्ट ऑर लायव्हलीहूड जावं पळय, एज फार एज टुरिजम एक्सेप्ट समोर सुद्दां तो इम्पॉर्टंट आसता, कित्याक तेजो टुरिजम वाडटलें. आयज आमी पळयता जो क्रूज टर्मिनल आसा, सो क्रूज टर्मिनल असल्या कारणान कितलेशे थंयसर पॅसेंजर येता, फॉरेनर्स येता, इंडियन टुरिस्ट येता. हे सगळे टुरिस्टाक आमचे वास्को जर भोंवतले जाल्यार एक ते बायना बिचाचेर वयता नाजाल्यार बोकमालो बिचाचेर वयता. तेजे शिवाय कांय ना. हो जर एक फोर्ट जर आमी बरो डेव्हलप केलो, रिस्टोर जालो जाल्यार म्हाका दिसता थंयसर मॅक्सिमम लोक आसा पळय ते लागीं असल्या कारणान थंय येतले आनी थंयसर बिजनसाचे ऑपॉर्च्युनिटी आमच्या लोकल्सांक थंयसर मेळटले. सो हो एक विजन म्हाजो आसा. मेन म्हणटा ते पयलीं वाट नासली आमकां वयपाक. आयज आमकां ती वाट सँक्शन जाल्लेली आसा, ऑलरेडी सर्वे जाल्लेली आसा आनी ती वाट आमकां थंयसर दिल्ली आसा. म्हाका दिसता बेगीनच्या बेगीन हो टेंडर जावन म्हाका दिसता हेजें रिस्टोरेशन स्टार्ट जातलें आनी हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट. आनी ऑल्सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, कित्याक आमची खंय तरी हिस्ट्री जी आमकां प्रोटेक्ट करूंक जाय ती प्रोटेक्ट करपाक लागून आमकां हो गव्हर्मेंटान हो पावल मारलेलो आसा. कितें जालें? मेन रोडासून तो किल्ल्या कडेन पर्यंत कितलो म्हणटा 6 मीटर दिल्लो आसा, 6 मीटर्स. संजय बाबा, असेंब्लीन तुम्ही गाणं मुद्दा मांडलो अबाउट रिटेनिंग वॉल्स एट जेटी आनी वेगळे लँडस्लायड कोण एरियाज, ताजेर तुम्ही कशें पळयता? बिकॉज आतां सगळो पावस चालू जावपाक आसा. सो हाव डू यू लूक एट इट? इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट एज फार एज माय कॉन्स्टिट्युएन्सी इज कन्सर्न. आनी तुमी पळयला हालींच तो हायवेचेर आमच्या एक हे जाल्लेले आमचे लँडस्लायड जाल्लेले आनी तेन्ना आमी फास्ट ट्रॅकाचेर घेवन येवन तो ऑलरेडी काम स्टार्ट जालें तुमी पळयलां आनी विदीन 1 म्हयन्या भितर तें काम कंप्लीट जातलें. आनी रिटेनिंग हॉल ऑलरेडी आमी कितलेच कडेन ऑलमोस्ट अरावंड 15 प्लेसीचेर आमी रिटेनिंग हॉल ऑलरेडी बांदलेली आसा. प्लस वी रिक्वायर मोर रिटेनिंग हॉल. कालूच आमचे म्हाका दिसता एक 4 दीस पयलीं इन्स्पेक्शन जाल्लेलें आसा खंय खंय रिटेनिंग हॉल जाय ती अंडर WRTच्या अंडर. बट फक्त कितें जालां, जी आमी तांकां सांगल्या डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंडरचो हांवें प्रश्न मांडलेलो, तेजे भितर तो प्रोसेस आसा तो स्लो जाता. सो डिजास्टर मॅनेजमेंटान एक तर तो प्रोसेस स्लो जाता कारणान तेंच्यांनी तो एक तर WRT कडेन फॉरवर्ड करचो नाजाल्यार PWD कडेन फॉरवर्ड करून ते ऑन फास्ट ट्रॅकिंगाचेर ऑन प्रायोरिटीचेर हे घेवचे. कित्याक म्हाका हे रिटेनिंग हॉल जाय, लोकांचो डिमांड आसा की आमकां रिटेनिंग हॉल जाय म्हणून. आनी म्हाका दिसता आय कॅन एश्युअर देम, आय कॅन प्रॉमीस देम की बेगीनच्या बेगीन हांव हे रिटेनिंग हॉल सगळ्यांक बांदून दितलो. श्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान जो बजेट अनाउन्स केल्लो आसा, म्हाका दिसता हो बजेट जो आसा गोंयकारांच्या सोयीसाठी आनी म्हाका दिसता गोंयचे सर्वांगीण विकासासाठी हो म्हाका दिसता बजेट केल्लो आसा. खरेंच खूब घोशबंदाळ. हांव म्हणटा हांव तोखणाय करता आमच्या CMची. तो असो बजेट हो पहिल्यांदाच असो तांणी केल्लो आसा. आनी खास करून आमच्या मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी जशें आमचे लाडके आमदार श्री शंकर बामणकर सरान म्हणल्या की मुरगांवा खातीर तेणी सादारण 100 कोटीचो असो एक बजेट आमकां दिल्लो आसा. आनी खास करून एक 20 बेडेड PHCचो एक तांच्यांनी एक प्रपोजल मान्य केलो आसा. आय एम अ प्रॅक्टिसींग डॉक्टर फॉर मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी. म्हाका खबर आसा खूब ते लोकांक त्रास जाता मुरगांवचे आमचे म्हणजे बायणा, सडा, मांगरांतल्या लोकांक चिखली सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन पावपाक खूब टायम लागता आनी खुबशे अशे इव्हेंच्युअलिटी जाल्ले आसा. हांव खरेंच आमचे आमदार आनी आमचे श्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे हांव खरेंच थँक्यू म्हणटा की असो प्रोजेक्ट येवप म्हणजे म्हाका दिसता इट्स अ मायलस्टोन इन मुरगांव सक्सेस. आनी म्हाका दिसता ह्या बजेटान खूब जाणांचो प्रोग्रेस जावपाचो आसा. लॉट्स ऑफ म्हाका दिसता एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज वाडपाचे आसा. आनी असो हो बजेट तेंच्यांनी हे केले म्हणून हांव तेंचे परत एकदां मना काळजांतल्यान हांव आभार मानता. थँक्यू.